देशाचेर 150 वर्सांची राजवट इंग्रजांची आशिल्ली आणि 150 वर्सांनी तांच्यानी आपली संस्कृती सांबाळून दवरल्या बीन म्हणटा तें खूब बरें आसा. पण आमचेर राजवट 450 वर्सां आशिल्ली. तर ती 450 वर्सांच्या राजवटीच्या उपरांत सुद्दां आमची संस्कृती आमी विसरूंक ना. तेणी आतां मांडो गितां आनी धालो गितां जी सांगली पळय न्ही, कदाचित धर्म परिवर्तन जालें पण तो मांडो म्हणटा आसतना तांच्यांनी तीच चाल दवरली आणि तोच मांडो अजूनय बी शिगम्याच्या मांडार म्हणटा तसोच ते अजूनय म्हणटात. तेव्हा फर्मली सांगता सामकें, कारण तांच्यांनी संस्कृतीचें जतन जें आसा तें त्याच पद्दतीन केल्लें आहा. आणि गोंयच्या संस्कृतीच्या बाबतींत हॅट्स ऑफ टू अवर म्हणजे जाणटेले जे जावन गेले, कारण तांच्यांनी हे खंयसरूच बरोवन न दवरता एके जनरेशना कडल्यान दुसऱ्या जनरेशनाक तांच्यांनी तें पास ऑन केलां, सांगून पास ऑन केलां. आमकां आतां भंय दिसता म्हणून तर आमी म्हणटा की तें बरोवन दवरपाक जाय. फुडल्या जनरेशना कडेन पास ऑन जातलें काय आमकां विश्वास उरूंक ना, कारण आमच्या जनरेशनाच्या पर्यंत तें पास ऑन जालें, फुडें जातलें हाचो विश्वास उरूंक ना. म्हणून आज खुबशे जाण आमी युवा साहित्यीक, युवा कलाकार, युवा सांस्कृतीक जतन करपी लोक सगळेच म्हणटा ते रिकॉर्ड करून दवरुया. कारण आनी ते रिकॉर्ड करून दवरूंक लागला ही बरी गजाल आसा. जाल्यार फुडल्या जनरेशनाक तें आयकपाक मेळचें ना, सांगपाक मेळचें ना.